कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें हें जाणून घेवया आमचे रिपोर्टर्स आनी सब एडिटर्स हांचे कडल्यान। सगळ्यात पयलीं या सुशांत गावस हाचे कडेन। स्मार्ट सिटीची डेडलायन आयज काल सोंपली आनी कितले काम जाले स्मार्ट सिटीचे ते ताचो नियाळ घेवपा खातीर स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिगीस हाणें पत्रकार परिशद घेतली। ताच्या कोतान स्मार्ट सिटीचे सगळे काम लागीं पुराय जाल्ले आसात। जितले रस्ते फोडून दवरिल्ले तांचे 90% काम पुराय जाला। एकूच रस्तो उरला तो म्हटल्यार काकुलो मोला कडलो तो टोंक जंक्शन हे मजगतीचो रस्तो आहा ताचें काम पेंटींग उरला। सिवरेजीच्या कामाक लागून हो रस्तो इनकम्प्लीट उरिल्लो आसात। 31 मे मेरेन जी बारीक सारीक कामां आहा ती जातली अशें म्हणून संजीत रॉड्रिगीसान सांगला। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट येता ती दिल्लीच्यान मोगोपाचे जे फुडारी आसात सुदीन आनी दीपक ढवळीकार हे दिल्ली गेले आणि तांच्यांनी भाजपाचे जे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहा BL संतोष तांची भेट घेतली। 2 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केल्लें की मोगोक जर युती दवरपाची आसा जाल्यार तांच्यांनी दवरची, ना जाल्यार तांकां तांची वाट मेकळी आसा। ते उपरांत गोंयच्या राजकीय पोवण्याचेर एक खोदळ पडिल्लो आनी मोगोचो जो फुडारी आसा सुदीन ढवळीकार ताका सावध भुमिका घेवची पडिल्ली। ह्या सगळ्या कुफजावाचे फाटभुंयेर आयज तांच्यांनी दिल्ली वारी केल्ली आसात। ह्या सगळ्या घडामोडींचेर आज दिल्लीत BL संतोष आनी मोगोपाच्या फुडाऱ्यां मदीं बसका जाली आनी हे मदीं हे कुफजाव सुट्टले काय ना ते येणाऱ्या काळान दिसून येतले। दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। काल 31 मार्च आनी काल स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन आशिल्ली तरी कामां अर्दवट आशिल्ल्यान ऑपोजिशन जे आसा तांच्यांनी सरकाराचेर फोग काडिल्लो आसा। अमित पालेकर म्हणटा की आनीक एक वर्स गेले तरी ही कामां सोंपची ना अशें ताणें म्हणिल्लें आसा। ऑपोजिशनाक कितें म्हटलां हें जाणून घेवया गौरीशा कडल्यान। काल 31 मार्च आशिल्लो आणि पणजेची सगळी जी स्मार्ट सिटीची कामां आसात पळय ती 31 मार्च मेरेन पुराय जातली अशें स्मार्ट सिटीच्या प्रशासनान उच्च न्यायालयाक हमी दिल्ली। मात ही कामां जी आसा ती 31 मार्चाक जावंक ना आनी आयज 1 एप्रील येयलो। 1 एप्रील म्हणजे आतां सगळ्यांक खबर आहा की हो एप्रील फूल चो पयलो दीस म्हणून आनी दुसऱ्याच दिसा हो एप्रील फूल येयल्ल्या कारणान आतां लोकांक आनी पणजेकारांक अशें दिसलें की आमकां पिश्यान काडलें की काय कितें म्हणून आतां त्या विरोधकांनी थंय बोवाळ घातलेलो आसा। हे काँग्रेस पणजेची ब्लॉक कमिटी आहा पळय ते थंय गेले आणि तेंच्यांनी पणजेचो जो स्मार्ट सिटीचो जो CEO आहा संजीत रॉड्रिग्स ताका जाप दिवपी ताका निवेदन दिलेलें आसा। आनी दुसऱ्या भायर म्हणजे तो आपाचो अमित पालेकर आसा पळय तेणी सुद्दां सामको उजरोवन काडलो आनी अशेंच आतां विरोधक जे आसा ते बोवाळ घालीत आसा तेचेर। आनी एक अपडेट म्हणल्यार आजगांवां इल्लिगल जे म्हणजे हें आसा कन्स्ट्रक्शन तें आतां मोडपाचें काम सद्या चालू आसा हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाण। थंय आयज ग्रामसभा जाली तातूंत थळाव्यांचें कितें म्हणणें आशिल्लें जाणून घेवया ऐश्वर्या कडल्यान।
आयज आसगांव पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाल्ली देखून हातूंत बेकायदेशीर बांदकामा विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली तशेंच गोंयकारांनी बेकायदेशीरपणान बांदिल्लीं बांदकामां सरकारान नियमीत करची अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केल्या. तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार सरकारी येवजण्यांचो लाव लोकांक मेळोवन दिवपाक दुर्लक्ष करपी कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ली आसा. जे कर्मचारी कामां करिना तांच्या आड कागाळ करपाक पंचायतीन फुडें येवचें अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगिल्लें आसा. कारापूर सरवण पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्र्यान हें विधान केल्लें आसा. ह्यो सविस्तर बातमी तुमी 7 वरांचेर पळयात. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह आसता. तातूंतूय आमी गोंय धरून भायल्योय बातम्यो तुमकां दाखयता. तर ते तुमी मुजरत पळोवचे. इतले म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट्स लायव्ह हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हिरण्य शाडाळकरा सयत हांव संजना काणीकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनांक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.